मोरी दाड्याचो बुरूज. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी मोरये विशयांत विविध अंतांनी विविध नांवांनी आमी तिका मान केला, तिच्या विशयांत जाणा जाल्या. तर आज मोरी दाड्याचो बुरूज कशें जाता, आमच्या जिवितांत कितें लिसांव मेळटा तें आमी समजून घेवया. बुरूज तुमी सबारांनी पळयला, उबारेच्या जाग्यार बांदतात. थंयसर हावो वेगळोच, एक शांत वातावरण. थंयसर भितर बसल्यार एका रितीचो संतोश समाधान आमकां मेळटा. मागण्याक जाय जाल्लो जागो, उबार पर्वत. थंयसर त्या उबार पर्वतार आमी जायते दाखले पळयता देवाक भेटचे रस्तांत पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटात. दाडो म्हणजे अस्तिचो धांत, मोलादीक आनी रंगान धवो. अशें मोलादीक दाडे वापरून केल्लें मजबूत मंदीर मोरयेक सरी केलां. गितांतले गीत पुस्तकांत असलो एक उल्लेख आसा. तुजी गमटी हस्ती दांताच्या बुरुजा सारकी. अध्याय 7 ओळ 5 आमी वाचतांव. ही होगलिकेची उतरां स्त्रियेक वर्णितना वापरली जावन आसात. दाड्याचो बुरूज सोबायेची उंचाय, ताजो रंग दुदा सारको धवो आनी नितळ. थंयसर दोसान वा पडझड आसा. जेद्वां सुर्याचो प्रकाश त्या बुरुजाचेर पडटा, तेद्वां प्रतिफळान उजवार चडयता. मोरये थंय आसलेली पवित्राय आनी पाप कत नासलेले आत्मीक ग्रेस्तकाये वरवीं लदिनेच्या ह्या उतरांनी वर्णिलां. खंडीत जावन ती एक दाड्याचे बुरूज जावन आसा, मोलादीक, सोबीत, आनी तिचे वरवीं तिचेर पडलेलो प्रकाश आमचे थंय तो फांगता, प्रतिफलन जाता. मोरयेचें स्थान देवा लागीं म्हणजे उंचायेक आसले तिजे थंय आमी देवा लागीं जावची वाट पळयता. बुरुजाच्या उबाऱ्यार आमी पावतना आमकां समाधानाचो, प्रकृतीच्या सोबायेचो अनुभव मेळटा. असल्या जाग्याक पावोवंक थोडो वेळपणी आमकां जाय पडटा, कश्ट काडचे पडटा. उबाऱ्याच्या जाग्याक वचोंक सलीच न्हय, पूण एक फावटी आमी थंय गेल्या तर थोडो वेळ आमी मागण्यांत करशिल्लो तर, ह्या ध्यानपणी मौनपणी करशिल्लो जाल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत संतोशाचें जाता. एक खरो संतोश अनुभव करूंक जाता. तर ह्या मारिफात दाड्याचो बुरूज जावन आसचे मोरयेची मजत घेवन आमच्या रायान जेजून भेट दिवचो एक बुरूज आमी जावया. भाग्यवंती मोरये, देवाची माये, आम पसत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर.